पर्यटक जावं वा गोंयकार ॲप आधारीत टॅक्सी सध्याची गरज जावन आसा आनी ही वस्तुस्थिती कोणूच न्हयकारपाक शकना। ही सेवा आयज ना फाल्यां गोंयांत येतलीच। कित्याक हो केंद्राचो कायदो गोंय सरकारान नवें धोरण जाहीर करपाचें सांगून वेळ मारून व्हरपाचो यत्न केलो तरी लेगीत आयज ना फाल्यां गोंय सरकाराक ॲप आधारीत टॅक्सी गोंयांत हाडले बगर पर्याय ना। पळयात पुराय बातमी। ॲप आधारित टॅक्सी सेवेक गोंयच्या टॅक्सीकारांनी खर विरोध केलो। टॅक्सीकारांच्या विरोधाक लागून सरकाराक कायद्याचो मसुदो फाटी घेवचो पडलो। सद्याक जरी नवें धोरण हाडपाचें आश्वासन दिवन सरकारान चवथी मेरेन वेळ मारून व्हेलो खरो, पूण हो विशय सरकाराक आयज ना फाल्यां हाताळचोच पडटलो। हे विशीं गोमंतकाचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे कितें सांगता ते आयकात। ट्रान्सपोर्ट एग्रीकल्चराचो जो विशय आसा तो फक्त टॅक्सीवाल्यांक लागना। ॲप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट आसा हे जगान आतां स्विकारलेले मॉडेल आसा। आमच्या देशानय हेर राज्यांनी ते लागू जाला। आमच्या गोंयान कितें जालां की 2 टॅक्सी ॲप आसात, पूण आजुनय सगळे टॅक्सीवाले ते ॲपाचेर येवना। गोंयान टॅक्सी वापरप ही लग्जरी आसता, ती नेसेसिटी ना किंवा जनरल पब्लीक जी आहा ती टॅक्सी ह्या जाग्यावर एका जाग्यावयल्यान दुसरे म्हणजे समजा पणजे बस स्टँडार कोण देवलो आनी ताका सांतिनेज वचपाक जाय तो टॅक्सी करून वचना, कित्याक तिका टॅक्सी परवडना। तो रिक्षा करूनय वचना, कित्याक रिक्षा ताका परवडना। घडये तो केन्ना तरी पायलट घेता नाल्यार तो सिटी बसीन वयता। कित्या खातीर जाता की हांगाची जी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जी आसा ती वीक आसा, एक मान्य आसा, ताका लागून टॅक्सी घेवपाची पडटा, रिक्षा घेवची पडटा किंवा पायलट करचो पडटा, ही वस्तुस्थिती आहे। पूण तांचे जे दर आसात ते कोणाच्या अवाक्यान ना। हे सगळे रेग्युलेट करपा खातीर एग्रिगेटर हे जे संकल्पना ती हाडल्या। ही राज्य सरकारान हाडल्या अशें न्हू, केंद्र सरकारानूय हाडल्या। राज्य सरकारान आतां घडये टॅक्सीवाले सरकाराचेर चलून आयले, तेंच्यांनी आपले शक्ती प्रदर्शन केले। मायकल लोबो सारक्या किनारी भागांतल्या आमदारान तेंचें प्रतिनिधित्व केलें, म्हणून हे सगळें सोंपतले अशांतलो भाग ना। पयलीं कितें जातालें की एक दीस टॅक्सी चलयताले, 1-2 ट्रीप मारले, दिसाचे आपले जोडले आनी ते उगी रावताले। आतां तशें जावचें ना। आतां तांकां ते दीसभर वेवसाय करचो पडटलो, कित्याक खातीर कॉम्पिटिशनान दिवचें पडटलें। सरकार नोटिफाय रेट करता, सगळ्यांक मान्य आसा, पूण त्या दरा सकयल जर कोण भाडी मारता जाल्यार ताका कोण न्हयकारूं शकना। कित्या खातीर कंज्युमराचो जो रायट आहा, ग्राहकाचो जो हक्क आहा, तो कितें म्हणटा, आपणाक सवाय मेळटा तो ऑप्शन तो घेतलो। मागीर फाल्यां समजा उबेर हांगा आयली, ओला आयली, मेरू आयली आनी हांगच्यान समजा वास्को वचपाच्या गोंयचो टॅक्सीवालो समजा 2,500 घेता आनी तेंच्यांनी 1800 समजा भाडें मारता म्हणून जर ॲपाचेर दिलें जाल्यार तो 1800चें भाडें जें आसा तें गोंयचो खंयचोय मनीस जो आसा तो ते स्विकारतलो। ताका लागून टॅक्सीवाल्यांची ही जी कितें सरकाराचेर दबाव हाडपाचो हो जो कितें प्रयत्न चल्ला ताका एक लिमिटेड आसा। सरकारान घडी आतां 10 सप्टेंबराक आपूण एक कितें तरी पॉलिसी हाडटा म्हणून सांगून हो विशय चवथी पयलो फुडें धुकल्ला। चवथीच्या तोंडार एक टॅक्सीवाल्यांनी कितें संप करपाचो न्हू, एजिटेशन करपाचें न्हू अशें सरकाराक दिसता। ताका लागून तेंच्यांनी हो मातसो विशय पालोवपाचो प्रयत्न केलो। तरी जेन्ना सेंट्रलाचें धोरण जेन्ना लागू जातलें तेन्ना हो विशय परतून उफाळून येतलोच। ॲप बेस्ड जी टॅक्सी आसा ताका कोणूच ना म्हणूंक शकचो ना आनी भायले जे ॲप आसा ते आमी थांबोवंक शकचे ना। पण गोंयकाराचो जर वेवसाय जर टिकोवपाक जाय जाल्यार सरकार कितें करूं शकता हाचो सरकारान विचार करपाक जाय। आनी टॅक्सीवाल्यांनी पयलीं सारकें 1-2 भाडी मारतले, आमी घरा आपली टॅक्सी दवरतले, म्हजी टॅक्सी, हांव कितेंय करूं, हांव सुशेगाद रावतलो, हें आतां चलचें ना। तुका ती टॅक्सी दिसभर चलोवची पडटली। पयलीं 2 भाड्यांनी जितले तूं जोडटालो ते जोडपा खातीर घडये तुका 5 ट्रिपी मारचे पडटले, कित्याक तर आतां कॉम्पिटिशन वाडटलें। भायले जे ॲप येता ते रेट सकयल हाडटले। सरकार नोटिफाय करता त्या दराच्या वयर कोण चार्ज करूं शकना, पण सरकार नोटिफाय करता त्याच्या सकयल चार्ज करपाक कोणच बंदी घालूं शकना। हे तितलेंच खरी आसा। टॅक्सीवाल्यांनी आपले युनियन केले, युनिटी केली, सरकाराचेर प्रेशर जरी हाडलो तरी लोकांचें जें म्हणणें आसा की तांकां सवाय दरान टॅक्सी मेळपाक जाय हें कोणूच न्हयकारूं शकना। टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक सरकार कमी पडला हे सरकाराचे राजकीय अपयश। टॅक्सी एग्रिगेटर येवप हो लोकांचो हक्क। गोंयान येवपी पर्यटकांक बरी टॅक्सी सेवा मेळटली जाल्यार एग्रिगेटर हो येवचोच पडटलो। हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात। टॅक्सी एग्रिगेटराचो प्रश्न राज्य सरकारपाक सोडोवपाक येवप ना हें म्हाका दिसता दुर्दैव। हें राजकीय सामकें दुर्दैवाची गजाली। कारण इतल्या खातीर की आमी पळयतात आनी हाजेर टिकाय जाता। कलंगूट हें कितें एक स्वायत्त राज्य, कलंगूट हें एक रिपब्लीक
कितें चल्लां कलंगूटचे टॅक्सीवाले येतात, तांचें नेतृत्व थंयचो आमदार करता, आमदार त्या कितलेशा शेकड्यांनी लोकांक घेवन सचिवालयाचेर चाल करून येता. ही बेशिस्त अशें म्हाका दिसता. आनी पॉलिटिकल अशे तरेन वेगवेगळे गट निर्माण जावप, तांणी आपले लॉबी करून सरकाराचेर प्रेशर हाडप, हें कितें? एका तेंपार सावथ गोवान भायले टॅक्सीवाले आयले तांकां मारताले, टॅक्सी फोडटाले, ताजोच हो प्रकार अशें म्हाका दिसता. टॅक्सी एग्रिगेटर येवप हो लोकांचो हक्क, ग्राहकांचो तो हक्क. आनी गोंय जर ट्युरिस्ट स्टेट आमी म्हणटात जाल्यार ट्युरिस्ट पळय जे गोंयांत येतात ते बरे ट्युरिस्ट येवपाक जाय. त्या बऱ्या ट्युरिस्टांचो हक्क अशें हांव मानता. म्हाका दिसता आतां ग्राहकांनी आपले गट करून सरकाराची दबाव वाडपाची गरज आसा की हें चल्लां तें बंद करात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.